नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप ना गोंयांत 29 केशी 32 जाणांक अटक पैशांनी नोकऱ्यो विकिल्ल्यो ना 13 बायलो डीजीपी म्हणटा एसआयटीचो विचार ना। कॅश फॉर जॉबा विशीं येता ते मंत्रिमंडळाचे बसकेत चर्चा इमेज इबाडल्या सुदीन उलयलो माविन म्हणटा कर्म करपी भोगतले वेन्झी म्हणटा पैसे दितल्यांचो दोश न्ही। समाजाच्या विकासाक आक्रमक आनी मोवाळ दोनूय विचारसरणी महत्वाच्यो मोख एकूच आसता सभापती रमेश तवडकराची गोविंदाक अप्रत्यक्ष जाप। गोंयांत टुरिझम सिजनाची पहिली क्रूज दाखल वास्को द गामा क्रुजान 590 टुरिस्ट 416 क्रूज मेंबर गोंयांत एका दिसाचे भोंवडेर अंदू आनीक 44 क्रूज शेड्युलार। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल रोखडेंच कॅबिनेटांत पास करून केंद्राक धाडटले मंत्री माविन उलयला राष्ट्रीय पत्रकार दिसा प्रुडंटाच्या 4 रिपोर्टरांक गोवा स्टेट जर्नलिस्ट अवॉर्ड। कळंगुटे विश्वजीत सिंगाचे खुनाचे केशीत दोगा आरोपींक जल्मठेप म्हापसा जेएमएफसी कोर्टान फर्मायली ख्यास्त 2018 रेस्टॉरंटाचो पात्रांव विश्वजिताचो जाल्लो खून। कारवार धरलो 98 लिटर गोंय बनावटीचो सोरो मोटारसायकली वेल्यान कर्नाटकांत 3 मोटारसायकली जप्त दुबावित गाडयो सोडून फुजो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप ना पैशांनी खंय कोणाकच नोकऱ्यो दिल्ल्यो ना डीजीपी आलोक कुमार उलयला पुराय गोंयांत 29 केसी जाल्यात आतां मेरेन 32 जाणांक अटक। आमदार गणेश गांवकाराच्या व्हायरल ऑडियोची खंय चवकशी चल्ल्या स्कॅमात 13 बायलो 100 मायज जाणांक 5 कोटी मायज तोपी म्हूण अदमास सध्या खंय एसआयटीचो विचार ना। Absolutely till date, no political connections have come forward. There are 6 women and there are 14 men. 12 cases of duping the victims. In these cases, there are 21 accused persons. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. 2 minibuses, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found and they have been also freezed. The total amount is running to 5 crores and above. North Goa Police has registered a total of 17 cases till yesterday. In these cases, until now, the North Goa Police has arrested 13 accused persons and more arrests are likely. That most of the money was either paid through cash and in some cases it was also paid through bank account. Total accused we believe are around 18. What is the cost? How many women, how many men? 7 persons are female of these 18. At this stage is around 45, 44 it is. Baki as it is, these numbers are changing on a daily basis as fresh complainants are approaching police. नहीं अभी तक ऐसा कोई केस इन लोगों के इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन में नहीं आया है जिसमें ये है कि इन्होंने कहीं किसी को जॉब दिलवाया है। कम्प्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है। इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। अभी फिलहाल एसआईटी स्थापित करने का इमिडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ है। कॅश फॉर जॉबांच्या केशीत अटक केल्ल्या दीपश्री सावंताक फोंडे जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान 14 दिसांची न्यायालयीन कस्टडी दिल्या जाल्यार श्रुती प्रभू गांवकराक 6 दिसांची पुलीस कस्टडी।
पुजा नायकाक फोंडे JMFCन जामीन दिल्या उपरांत आतां पणजे पुलिसांनी अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाविशीं येता ते मंत्रिमंडळाचे बसकेंत चर्चा करतले. आमदारांची इमेज इबाडल्या. वीज मंत्री सुदीन उलयला. योग्य दिशेन खंय चवकशी चल्ल्या. कर्म करपी भोगतले म्हणून मावीन उलयता. आपाचो वेंजी म्हणटा पयशे दितल्यांक दोशी धरप सारकें न्ही. तशें केल्यार कागाळ करूंक खंय कोण मुखार सरचो ना. कॅश फॉर जॉब स्कॅमा वयल्यान आतां सरकाराचे आमदार मंत्री उलोवंक लागल्यात. मंत्री सुदीन म्हणटा कॅश फॉर जॉब स्कॅमा विशीं येत्या मंत्रिमंडळ बसकेंत चर्चा करतले. आमदारांची इमेज खंय इबाडल्या. प्रकार म्हणजे निंदनीय प्रकार गोंयच्या लोकांक हे खंयच्या लेवलार जाता कितें जाता हें सगळें आतां थोडे दिसांत कळटलेंच. त्या बद्दल दुमत ना. पूण हे बंद जावपाक जाय. सरकारची आनी आमदाराची प्रतिमा मलीन जाल्या. सरकार कुशीनूच उरला. आमदाराची प्रतिमा मलीन जाल्या. येता ते कॅबिनेटा हेचेर डिस्कशन जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री डिस्कशनाक असो हें करता त्या प्रमाणे आमी फुडें मुखार डिसायड करता. चवकशी योग्य दिशेन कर्म करपी फेस करतले मंत्री माविन उलयलो. Bad thing that has happened and it has to be carried to its logical conclusion. Honorable Chief Minister is on record that he will take the strictest action and he will see that a proper investigation takes place and it is laid to rest with full action. When you are not involved in anything, why will you feel that way? And I am 100% sure government will come clean. Those I don't know who, because I am not privy to any such information. If anybody is involved, they have to face the music. आपाचो आमदार वेंजी म्हणटा पैसे घेतल्यांक दोष दियात, दितल्यांक नाका. So आज रनौडेन clearly येवपा जाय. He has to clearly come out and tell why are your office bearers going for cash for jobs. पयस मागून कित्याक ते आज गोंयकारांक एकटो त्रास करताय. And what is your stay? What are you going to do? The state government सरकारान has to come out clear की जी भुरगीं आज मुखार येताय सांगपाक की आपल्यागे पयशे घेयलाय म्हूण, आपल्याक पयशे मागलाय म्हूण, आपण पयशे दिलाय म्हूण, तांकां त्रास जावपा जायना. नाजाल्यार तूं म्हटले जो कोण पयशे दिता आनी जो कोण पयशे घेता बोथ आर एट फॉल्ट म्हटले तुमी. And because of that people are not coming out. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. समाजाच्या विकासाक आक्रमक आनी मोवाळ दोनूय विचारसरणी म्हत्वाच्यो. दोनूय विचारसरणीची मोख एकच आसता. हांव म्हजी विचारसरणी घेवन समाजाचें काम करीत आसां. सभापती रमेश तवडकार उलयला. मात म्हाका पटना त्या मनशाच्या हांव सावळेक सुद्दां रावना. तवडकराची गोविंदाक अप्रत्यक्ष जाप. आज आपल्या मनीस जो आसा ताका सोपोवपाचो प्रयत्न करता. लिडर हो केन्ना घडटा जेन्ना वेळाचेर ताजे विचार जे आसात, ताजे आचार जे आसात, ताजे सुविचार जे आसात, ताजे संस्कार जे आसात, त्या संस्काराच्या माध्यमांतल्यान आणि ताजे भितर आशिल्लो तो स्वाभिमानाचो बाणो जो आसा पयली, त्या स्वाभिमानाच्या बाणाक आणि अभिमानान जो जगपाक शकता त्या वेळाचेर लिडरांचे फॉलोवर्स जे आसात पयली ते फॉलोवर्स लिडर तयार करता. समाजाच्या विकासाक आक्रमक आणि म्होवाळ दोनूय विचारसरणी म्हत्वाच्यो. दोनूय विचारसरणीची मोख एकूच आसता. सभापतीची अप्रत्यक्ष जाप. हांगा तात्वीक दृश्टिकोनांत आसा न्ही, समाजकाम करता आसतना की प्रत्येकाची विचारसरणी आसा ती वेगळी आसता. स्वातंत्र्याचे सुद्दां जे आसा न्ही थोडे आक्रमक आसताले आनी थोडे मोवाळ धोरण घेवन काम करताले. तांचें काम स्वातंत्र्या खातीर आसतालें आणि आक्रमक आसले तांचे खातीर काम आसतालें. जर समाजाच्या विकासा खातीर जर काम करपाचें दोन्ही लोक म्हत्वाचे आसा. म्हणजे ते हो ग्रूप तो ग्रूप म्हणपाचें ना. प्रत्येक कडेन ग्रूप हे आसताच. प्रत्येक कडेन विचार वेगळी विचारधारा आसतात अशें ती मान्य करूंक जाय. म्हाका ताजो फरक पडना. फरक पडना म्हाका कशें म्हजे एक विचारधारा वेगळी आसा आनी म्हजे विचारधारेक जुळपी जे लोक आसा न्ही, समर्थन दिवपी लोक आसा न्ही, हांव तांकां घेवन वचत फुडें आसा. जो म्हजे विचारधारेक लागना हांवें हाजे वाटेन सांगलें आसा की ज्या लोकांनी म्हणजे बरोबर खाण्याक कांय वेळाचें काम केलें त्या तात्वीक दिशा म्हाजे तांकां पटना. हांवें तांचे सावलीक सुद्दां रावन म्हणून सांगलें. आमदार गणेश गांवकर म्हणटा समाजांतल्याच लोकांचेर दुबाव घेवप सारकें न्ही. अशें केल्यार समाजा मदीं फूट पडपाक शकता. ती संस्था त्या समाजाच्या उत्कर्शा लागून आनी भल्या लागूनच काम करता. वेगळे वेगळे संस्था आसता. म्हाजें तर मत अशें आसा सामकें
क्लियर मत आसा की तो गोविंद गावडे आसूं, तो रमेश तवडकर आसूं, तो गणेश गांवकार आसूं, जे लिडर म्हणून जे पळय आसा पळय समाजाचे, त्या समाजाच्या लोकांच्या भल्या लागूनच काम करता, वेगळे वेगळे मार्गान वेगळ्या वेगळ्या संस्थेच्या मार्फत काम करता कळ्ळें तुका. त्या खातीर समाजाच्याच लोकांचे भंय आसा म्हणपाचो पळय जो विशय जो पळय आसा पळय न्ही, म्हाका दिसना की समाजाच्याच मनशांच्या मार्फत समाजाच्याच मनशांचो पळय लिडराचो भंय आसा म्हणटा येतली आमी, जाल्यार ते सगळे डिस्प्यूट जातले, डिस्प्यूट जावन सगळ्याक प्रॉब्लेम जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1000 मायज प्रवाशांक घेवन पोर्तुगालांतल्यान सिजनाची पहिली क्रूज शीप गोंयांत. वास्को द गामा शिपीत 590 टुरिस्ट आनी 416 क्रूज मेंबर आयल्यात. एका दिसाचे गोंय भोंवडेर राती उसरां क्रूज वचपाची. अंदूच्या सिजनात एकूण 44 आंतरराष्ट्रीय आनी देशी क्रूज गोंयांत येवपाच्यो आसात म्हूण MPA सांगता. सिजनाची पहिली इंटरनॅशनल क्रूज वेसल आयिल्ली आसा. ही वेसल पोर्तुगालच्यान आयल्या. पॉयंट ऑफ ओरिजीन पोर्तुगाल आसा. नांव आसा वास्को ड गामा. ह्या वेसलान एकूण 590 पॅसेंजर आसात आनी 416 क्रू मेंबर्स आसात. ही वेसल फुडलो पोर्ट जो आसा तो कोचीन आसा आनी सद्या ती इंडियन पोर्ट मुंबयच्यान हांगा आयिल्ली आसा. ह्या वेसलींतले आतां पॅसेंजर सगळे हांगा देवन टूर ऑपरेटरान जसो टूर प्लान केला त्या प्रमाणे संपूर्ण गोंयांत ती भोंवतली आनी त्या उपरांत सांजची रातची 23:55 आवर्स ती हांगच्यान सेल जातली. सिजनान टोटल आमचे डॉमेस्टीक आनी फॉरेन धरले जाल्यार टोटल एकूण आतां पर्यंत जे इन्फॉर्मेशन आसा डेटा अवेलेबल आसा त्या हिसपान 44 शेड्युल्ड आसात. तेच्या बरोबर आनी एक वेसल येयलेली आसा एम्प्रेस म्हणून, जी डॉमेस्टीक वेसल आसा. तितून अरावंड 1400 पॅसेंजर्स आसा आनी अरावंड 600 क्रू आसा. सो अलॉंग विथ ही शीप आनी ती शीप मेळून तांकां एक ट्रेडिशनल वेलकम दवरला आमच्या गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटान. प्लस तेंच्यो टूर्स जे आसा पळय शेड्यूल्ड आसा ते फूल गोवा बरो भोंवतले आयज आनी कितें गोवाचे आमचे जे कितें नॅचरल सौंदर्य आसा, बिचीज आसा, टेम्पल्स आसा ते पळयतले आनी परतो एक बरो एक्सपिरियन्स घेवन हे शिपार आयज रातचे परते वयतले. I need to see people. I am here just to see people. I will not visit something else. I need to see people and eat. If it's possible, to swim. But my priority are the people from Goa. Expectation for me to stay in Mumbai before, and I've learned that the Indian people are very friendly, so I'm excited to visit Goa today. I'm very excited. Happy to go to Goa. I'm looking forward to come to Goa. What do you like to see on Goa? The temples, the old Portuguese houses, and meet nice people from Goa. जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल कॅबिनेटात पास करून रोखडेंच केंद्राक धाडटले. मंत्री माविन उलयला. माहिती प्रसिद्धी खात्यान राष्ट्रीय पत्रकार दीस मनयलो. प्रुडंटाच्या 4 रिपोर्टरांक अंदूचो गोवा स्टेट जर्नलिस्ट अवॉर्ड. विक्रम नायक, विवेक प्रभू, स्वप्नील तारी आनी शिरीष कुंकळकार मानकरी. गोंयची संस्कृती, समाज, पर्यावरणा विशीं रिपोर्टांक पुरस्कार. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान शेनवारा राष्ट्रीय पत्रकार दीस मनयलो. प्रुडंटाच्या 4 रिपोर्टरांक अंदूचो गोवा स्टेट जर्नलिस्ट अवॉर्ड फावो जाला. विक्रम नायक, विवेक प्रभू, स्वप्नील तारी आणि शिरीष कुंकळकाराक पुरस्कार फावो जाला. मजगती जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बेगीनूच कॅबिनेटान मान्य करून केंद्राक धाडटा म्हूण मंत्री माविन उलयलो. बरें जर्नलिझम जे तुम्ही प्रॅक्टीस केला हांव तुमकां उनुनीत शाबासकी दिता. Especially all the awardees who got the awards, you all deserve it. Whether it is for photography, whether it is for other things that you have been awarded, तुमकां खरें तोखणाय करपा सारकें तुम्ही काम केलां म्हूण तुमची हांगा तोखणाय केला आनी तुमकां रेकग्नायज केला. एक स्फूर्ती वाडटा मनशाची बरें करपाक समाजान आनी जितले बरें जातले आमकां सगळ्यांकूच बरें पडटलें. एकूच आमी काम करया. जी नेगेटिविटी आसा, नेगेटिविटी फुडें काडपाची जी एक संवय जायत वयता ती आमी कमी करपा जाय. पॉझिटिव्ह कितें आहा तें काडपा जाय. जे चुकता,
जे सारखे ना, जे 10 जाणां बरे पडना, लोकां खातीर हिता खातीर बरे ना, अवश्य ते तुम्ही हाडपा जाय. हांव सांगता आनी हाडा, कित्याक लोकांक कळपा जाय स्वत कितें, दूध का दूध, पानी का पानी जे आमी म्हणटा, स्वत कितें ते लोकांक कळपा जाय. पूण जे हांगा मांडावळ थोडे पॉयंट्सांची आमचे बाब राजान केला, फॉर एक्झाम्पल पासिंग ऑफ दॅट बिल विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी तेन्ना ते चिंतून केल्ले फॉर जर्नलिस्ट टू बी प्रोटेक्टेड. ते बिकॉज ऑफ द न्यू एक्ट विच हॅज कम ते पेंडींग उरला. हांव तुमकां सांगपाक सोदता, फुडले असेंब्ली 100% आमी ते हाडून पास करून सेंटरात धाडटले. दिस वील हॅपन. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेल्थ टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कळंगुटे 6 वर्सां फाटीं जाल्ल्या विश्वजीत सिंग मर्डर केशींत दोगा आरोपींक जल्मठेप. आरोपी उमेश लमाणी आनी दया साहूक म्हापसा JMFC कोर्टान ख्यास्त फरमायली. 2018 रेस्टॉरंटाचो पात्रांव विश्वजीत सिंगाक सुरो तोपून मारिल्लो. Mapsa Sessions Court has sentenced convict Umesh Lamani, resident of Kandolim, and Daya Sahu, native of Madhya Pradesh, into life imprisonment for murdering one Vishwajit Singh. Vishwajit Singh was a restaurant owner at Kalangut, and he had filed one complaint with Kalangut police against Umesh Lamani for committing theft of his bike. Angry with that complaint, Umesh Lamani, along with his friend Daya Sahu, stabbed Vishwajit Singh to death. Then PI of Kalangut, Jibba Dalvi, investigated this case, and after 6 years of trial, the Mapsa Sessions Court has convicted both the accused and has sentenced both of them to life imprisonment. Mukesh Kumar for Prudent. कारवारा गोंयचो 98 लिटर सोरो धरलो. मोटारसायकलीन कर्नाटकांत व्हरताले. 3 मोटारसायकली जप्त केल्यात. तिगूय तस्कर गाडयो सोडून फुज्यो. कारवार बॉर्डरी वेल्यान कर्नाटकांत चोरयां सोरो व्हरपाच्यो एक नव्यो तरा फाटीं व्हड्यांत आनी रानांत धरिल्लो. उडपी हांगासर सुमारे 15 लाख रुपयांचो गोंयचो सोरो मेळ्ळ्यानंतर आबकारी विभाग हो सतर्क जाल्ले आसात आनी तेंच्यांनी गोवा सीमेचेर जे कर्नाटकाचे चेकपोस्ट आसात थंय सर्च ऑपरेशन चालू केल्ले आसात. ह्या सर्च ऑपरेशना दरम्यान आयज शुक्रार रात्री कारवार हांगासर 3 प्रकरणां तेंच्यांनी नोंद केल्ली आसात आनी त्या 3 प्रकरणांत सुमारे 98 लिटर्स गोंयचो सोरो आसा तो जप्त केलो आसा. ह्या प्रकरणी 3 दुचाकी आसात त्योय जप्त केल्यो आसात. मात्र ज्यो गोंयसून कर्नाटकाक सोरो तस्करी करपी ज्यो संशयीत आशिल्ले ते 3 दुचाकीचेर तेजेही फरार जाल्ले आसात. ह्यो 3 केसीस आसात त्यो वेगवेगळ्या ठिकाणी तेंच्यांनी नोंद केल्ल्यो आसात. अजून ही सर्च ऑपरेशन सुरू आसात. तशेंच कणकोंबी, आनमोड आणि माजाळी हांगासर कर्नाटकच्या आबकारी विभागा कडल्यान मोठ्या प्रमाणात जे वाहनां येतात तेंच्या वाहनांची शोध मोहीमही दारूची शोध मोहीम सुरू केल्ली आसा. प्रोडक्टा खातीर प्रमोद मोंडे. बेळगांव गोवा हायवेचेर बरडकोट जळकट्टी मजगतीं आशिल्ल्या पुलार एक कंटेनर बंद पडिल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम. पुलावेली एकूच लेन खंय सारकी. दुसरे लेनींत फोंडकोलो पडिल्ल्यान गाडयो वचनात. थळार खंय पुलीस ना. यो वच करपी गाडयेकार पॅसेंजर चाळवले. बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर तिनेघाट ते जळकट्टी यांच्या मदीं जे एक ब्रिज आसा त्या ब्रिजारच एका सायडीक एक गोंयसून कर्नाटकाक येवपी हेवी व्हेकल बंद पडलेली आसा. तेका लागून ह्या महामार्गाली जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप्प जाल्ली आसात. हो महामार्ग आसा पळय तो एका सायडीक ब्रिजा कडेन एका सायडीक
कॉन्क्रीट घातलेले आसा आनी एका सायडीक तसोच आसा, तेका लागून एका सायडीनूच गाडयो वचोंक चान्स आसले, मात्र ही गाडी बंद पडल्या कारणान थंय ट्रॅफिक आसा ते पूर्णपणे ठप्प जाल्ले आसात, बंद जाल्ले आसात. मदीं जो खराब रस्तो आसा तेका लागून अश्यो गाडयो बंद पडपाचे प्रमाण आसा ते ह्या महामार्गाचे वाडिल्ले आसात. तशेंच एक्सिडंट जावपाचे प्रमाणही वाडिल्ले आसात. मात्र ह्या विशयाकडे नॅशनल हायवे अथॉरिटी दुर्लक्ष करीत असल्यान प्रवाशांचे या रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात हाल जायत आसात. प्रोडक्टा खातीर प्रमोद मोंडे. सांखळी विर्डी फाटले 8 दीस उदक नाशिल्ल्यान लोकांक कास्तीक. 8 दिसां उपरांत खंय PWDक फॉल्ट मेळ्ळा. पायपलायन सारकी करपाचें काम चल्लां. मजगतीं सांखळी नगरपालिका वाठारांतलो उदकाचो प्रस्न सोडोवंक मुख्यमंत्र्यान 9 कोटीच्या नव्या पायपलायनीचो नाल्ल फोडलो. तुम्ही माझ्या फाटसून पळयता आसतले की PWDचे लोक विड्डे हांगासर गेले 8 दीस जाले विड्डे उदक ना म्हणून ते विड्डे गांवांतले उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा लागून यत्न करीत आसात. सांखळे मतदारसंघ जे आहा त्या मतदारसंघांतले सांखळी म्युन्सिपालिटीच्या अंडर जे विड्डे गांव येता ते विड्डे गांवांत गेले 8 दीस स्थानिकाच्या म्हणण्यानुसार उदक ना आनी टँकरासून उदक तांकां सप्लाय केलें वयता. शोधकार्य म्हणजे उदकाचो जो फॉल्ट आसा तो सोदपा लागून गेली 8 दीस ते 10 खड्डे तेंच्यांनी खोदला. हो एक धरून तेंच्यांनी प्रयत्न चालू की खंय फॉल्ट एक्झॅक्टली फॉल्ट मेळना पण प्रयत्न चालू आसात. हे जो खड्डो मारून उदक उडोवपाचें काम चालू आसा. फाटली 8 दीस जाले म्हणजे फाटल्या शेनवारच्यान विड्डे गांवाक उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरेंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून, पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा. अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना. आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हे उदक कितले पर्यंत सेफ, तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो प्रश्न आसा. मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सकाळी सांखळे म्युन्सिपालिटींतल्या वाठारांतले नवी पायपलायन घालपाचे कामाचो नाल्ल फोडला. आसा ती डक्ट सिस्टमूय वापरतले, फक्त खंयसर पॉसिबल ना थंयसरूच खाना पे जातले. ते लोकांक एक उदकाचो व्हडलो रिलीफ जो आहा ह्या निमित्तान मेळटलो. थँक्यू. 9 कोटी 9 crores मागीर 20% बिलो गेला. कितके किलोमीटर? ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स. सांखळेची एंटायर एरिया बारीक ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.